बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोबे आसू. मगाळ भाव भयणीनो, येदो व्हड जोमो आमच्या दियेसीजेंत वावुरच्या याजकांचो पळयत आसतना खंडीत जावन आमच्या काळजान धादोसकाय भरता. इतले जण याजक समर्पीत जिणी जियोन पवित्र तेलान माखलेले आसून हेरांकी ही मागणी दिवच्याक पवित्र करच्याक देवान न मियारलेले देखून आमी आज देवाक अर्गां दिता. हे मिसाचें बलिदान आमच्या सगळ्या वर्सांत जियोवच्या मिस्तेरांक एक मूळ. आयचीं तेलां साक्रामेंता वेळार वापरतात देखून कितेंय आमी करता त्या महान गणिताचो उडास काण करता. जेजून खुर्सार आमचे खातीर केल्लें बलिदान आतां आमी परत भेटोवया, नव्यान जियोवया. नितळ काळजान हें भेटोवच्या खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवया.
हांव पातकी सर्पदेवाक देवाक आनी तुमकां बाबांक भयणीनो म्हजो तुमी अनुसरून करता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट घालून आनी बरें सोडून हांवें जायती पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध या संसारामध्ये सगळ्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबांक भयणीनो तुजे खातीर आमच्या श्रेष्ठपरा देवा लागीं विनंती मानता सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या एकल्याच पुताक पवित्र आत्म्यान तुवें मागलोय आनी ताका अभिषिक्त समी करून दवरलोय. ताचे संस्करणेचे वांटेली जावन ह्या संवसारान सोडवणेचे साक्षी आमी जायशे कर. आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. दुबल्यांक बरी खबर दिवंक, फफसल्ल्या काळजांच्यांक बरी करूंक, कैद्यांक सुटका आनी बंदेंत आसलेल्यांक मुक्ती परगट करूंक, सर्वेस्पराचे कुरपेचे वरस आनी आमच्या देवान फारीकपण घेवचो दीस परगट करूंक, रुदान करतल्यांक बुजोवंक
सियोनांत रुदान करतल्यांक संतोष दिवंक, तांकां गोबरा बदलाक मुकुट दिवंक, रुदानाचे मुस्तायके बदलाक संतोषाचे तेल दिवंक, निराशे बदला स्तुतीचो शेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. पूण तुमकां सर्वेस्पराचे याजक म्हणटली, आमच्या देवाचे मुनियारी म्हूण तुमकां पसारतली. सुखान आसता हांव तांकां फावो तसलें इनाम दिता आनी तांचे लागीं एक सासणीक करार करता. सगळ्या राष्ट्रां मदें तांची संतत किर्तीवंत जातली आनी तांची पिळगी सगळ्या लोकां मदें. ती सर्वेस्परान आशिर्वाद दिल्ली संतत म्हूण तांकां पळयतात ती सगळीं वळखून घेतली. देवाचें उतर हें, उगडापण पुस्तकांतलें वचप. मेल्ल्या मदलो प्रथम पूत कसो जिवंत उठयलेल्या आनी संवसाराच्या रायांचेर अधिकार चलयतेल्या जेजू क्रिस्तांतावन कृपा आनी शांती तुमकां. क्रिस्त आमचो मोग करता. ताणें आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातकांतली सोडयल्यांत.
आनी देवाची ताच्या बापाची सेवा करचे खातीर आमकां एक याज्ञीक रायकुळी केल्यांत. ताका जावं महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक आमेन. पळय, तो येता कुपां बराबर. हर एकलो ताका पळयतलो. ताका कश्टिल्यांचे दोळेय ताचेर पडटले. संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताचे खातीर विळाप करतल्यो. खंडीत जावन हें घडतलें. आमेन. हांव अरम आनी अंत. आतां आसा तो, आदी आशिल्लो आनी ह्या फुडां येवचो आसा तो सर पदवेदार, म्हणटा सर्वेस्पोर देव. देवाचें उतर हें Soțmo mujerasa गरिबांक बरी कोबार दिवंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. अशें आसता जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवये प्रमाणे साबाताच्या दिसा तो सिनेगोगांत भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतस ताका इसाया प्रवादाच्या पुस्तकाचो कवळो हाडून दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुडका, कुरड्यांक दिश्ट, दनसतेल्यांक सवकसाय बसावंक आनी सर्वेस्परान दयामया दाखोवचें वरस पसारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. वाचून जातच पुस्तक कोवळणो सिनेगोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटी दिलें आनी तो बसलो. थंय आसलेल्या सोमेसाचे दोळे ताजेर कोंसोन आसता तो तांचे लागीं म्हणालो, आतां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वाचन आयच्या दिसा खरें जालें. देवाचें उतर हें. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, 304 इसवी आबितेने आतांच्या तुर्कींत आतांच्या ट्युनिसियांत जाल्लें घडीत आमकां चरित्रेंत वाचूंक मेळटा. तो वळू चक्रवर्ती डायक्लिशियन हाणें एक फर्माण दिल्लें, क्रिस्तवांनी
सांगाता मेळोंक नजो, कसलीय भक्तीक कामां करूं नजो, तांचे कडेन आसले सक्कड तांचे पुस्तक हाडन उलपाय जाय. आनी अशें भावार्थी लोकांक कठीण दूख दिवचें परमण आसलें. आनी अशें असलें फर्माण आसतना गुप्ती लिप्ती एका घरा मीस भेटयताले 40 आनी 9 जण तांकां अधिकारीनी धरलें. चक्रवर्तीच्या सोजरांनी धरन अधिकारी मुखार उबें केल्ल्या वेळार तुमी रायाचें फर्माण कशें ताका विधेयपण दाखयनासतना तें मोडलें. कित्या खातीर अशें केलें? तुमकां रायाचें फर्माण मोडिल्ल्या खातीर शिक्षा फावो आसा. कित्याक म्हूण सांगा तुमी रायाचें फर्माण मोडलें. आनी तांचे पैकी एकल्यान जाप दिली, आयतार नासतना आमकां जियोंक जायना. येवकारिस्त नासतना आमी आसोंकूच साथ दिना. आमचे दिसा दिसपडते कश्ट, आमची पुरासाण आनी जडाई हें सक्कड आमी हांगासर हाडून घालता. जर आमकां येवकारिस्त ना आमी ना. आनी मोगाच्यानो ह्या फकत मीस भेटयल्ल्या खातीर 40 आनी 9 जाणांक जिवेशी मारले. आज तसली परिस्थिती ना आमच्या बोवारी. पूण हेणे तेणे थोडे निर्बंध असतात. थोड्यांची दिश्ट आमचेर जोखून आसली आसा. आनी हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना तो कोण भेटयता ताची कितें गरज गी म्हणलें आमकां समजता. मीस भेटोवचो याजाक ना तर मीस ना, येवकारिस्त ना, ताबेर्नाकलांत क्रिस्त ना. आनी ही गरज एक फकत हॉल जावन उरता. कित्याक सक्कड सक्रामेंत ह्या येवकारिस्ताच्या बोवारी विणून दवरल्यात पवित्र सभेन. आनी हे सक्रामेंत आचरण करचो देवाचो प्रतिनिधी याजक. ताच्या बोवारी आसात म्हळ्यार कांय दुबाव ना. आज देखून हे याजकपणाचो दीस, नव्यान बसवणें करचो दीस, आपल्या याजकी जिविताचो दिक्षेचो उडास काडचो आनी त्या दीस केल्ल्या बसवण्याचो दीस परत करच्याक आनी देवाक आमी अर्गां दिवचो दीस आमकां याजक दिल्ल्याक. आमच्या दियेसीचे आनी धार्मीक याजक म्हणून इतले सबार याजक आशिल्ल्यान सक्कड कार्यक्रमां आमच्या दियेसीजेन सुगम तरान जातात. तशें म्हळ्यार हेरांचो कांय वांटो ना म्हणून न्हय. लायक बावडत्यांचो धार्मिकांचो जायतो वांटो आसा. पूण मिसाचें बलिदान भेटोवंक, पातकां बोगसूंक, पिडेस्तांची मागणी दिवंक याजक जायीस. आनी तशें आसतना गूण करच्या सक्रामेंताक आनी देवाकच आमच्या काळजांत घेवच्या ह्या सक्रामेंता खातीर याजक जाय आसतना आमच्या याजकां खातीर देवाक दिसपडतें अर्गां दिवचें कितलें जोगतें. आज देखून आमचे याजक आमचें भांडार, आमचे याजक देवान आमकां दिल्लें दिर्वें. तें कित्याक दिलां गी म्हणून आयचीं वाचपां आमकां सांगतात. पयलें वाचप इजायाच्या ग्रंथांत आनी तेंच परत सोमयान वाचलें नाजरेतांत आपल्या गांवांत. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. कुर्ड्यांक दिश्ट, दणसतल्यांक चवकासाय, बंदेंत आसल्यांक सुटका आनी सरेस्पराचें दया माया पासारचें वरस परगटूंक. आज हें काम कोण करता? हे मिसांव आज कोणाक दिलां म्हण विचारल्यार आमची जाप याजकाक. देखूनच ताणें
हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना सोम्या जेजूच्या नांवान आनी ताचें व्यक्तित्व नेसून तें भेटोवचें. इन द पर्सन ऑफ क्रायस्ट द हेड आमी म्हणटा आमच्या देवशास्त्री भाशेन. पवित्र सभेचें मस्तक जावन आसल्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ताचें व्यक्तित्व नेसून याजाक हें भेटयता जाल्ल्यान तें काम जेजूस याजकाच्या रुपार करता म्हणून आमी पातयेता. आनी देखून बरी खबर परगट करूंक ताणें देवाचें उतर वाचचें, प्रवचन दिवचें, सोम्याच्या उतराचो सुगंध प्रसार करच्याक. तुमीच सोम्याचो परमळ म्हणटा सांत पावलो कोरिंत बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत दुसऱ्या अध्यायान. तुमीच सोम्याचो परमळ. तुमकांच देवाच्या उतराचो सुगंध प्रसारूंक विसल्यान आज परमळ घाल्लें तेल पवित्र करता हांव. आनी हें परमळीक तेल पयिल्लें आमकां सगळ्यांक पवित्र स्नाना वेळार आमच्या ताळवेर मागतात, पूण उपरांत क्रिस्माच्या वेळार आमच्या कपालाक पवित्र आत्म्याचें देणें मेळच्याक आनी याजकाक आपल्या तळाताक आनी बिस्पाक आपल्या तकलेर तें मागता आसतना त्याच तेलान ह्या आल्तारीकी मागल्लें आसा. 4 कोनशे आनी मदगत आनी सगळी आल्तार जी पवित्र केल्या, समर्पीत केल्या, थंयसर समर्पीत एक मनीस सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या मरणाचें आनी जिवनपणाचें बलिदान भेटयता आपल्या परजे पासत. आनी तशें आसतना आमकां सोमेस्तांक याजकी राजकूळ म्हूण केलां. उगडापण ग्रंथांतलीं उतरां आमी आयकलीं. आमी सक्कड याजक खरेपणी बाप्तिस्म घेतलेलीं सक्कड सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या सामान्य याजकपणांत वांटेली. बलिदान भेटोवंक, ताका अर्गस्तुती भेटोवंक, एकामेका पासत विनंती करूंक. तरी हांचे पैकीच्या थोड्यांक मणियारपणाच्या वा सेवेच्या याजकपणाक सोम्यान विंसलां आनी विशेष मागणी दिल्या, तेलावणी दिल्या, अभिशिक्त केला. आज देखून दोनी तरांचें याजकपण एक याजक जियेता. सामान्य याजकपण आनी मणियारपणाचें याजकपण. सामान्य याजकपणा मारिफात तो सक्ता सांगता बागेली. मणियारपणाच्या याजका मारिफात तो सामान्य याजकपणाचो सेवक. आमी मणियारी आसचे सगळ्या पवित्र सभेच्या सेवे खातीर. मणियारपण म्हणल्यार शब्दाचो अर्थच सेवा. सेवक तुमचे मदें हांव सेवा घेवंक न्ही बगार सेवा दिवंक आयलां सोम्यान सांगलें. मगाळ भावा भयणीनो, आमी याजक आज एक बासवणी करता. हांव ह्या बासवणेंत जे सुरूचे शब्द अशे आसात. बिस्प विचारता, तुमकां तुमच्या याजकी संस्करणे दिसा जेजूच्या मोगान बरोवन ताच्या साबेची सेवा करच्याक याजकी बेसाची जबाबदारी परगट भास दिवन तुमी उर्बेन घेतिल्ली. तेच पवित्र सभेची म्हणजे तुमच्या भावा भयणीची मरापर्यंत मोगान सेवा करूंक आनी ह्या खातीर तुमचेच कुशेक पाट करून सोम्या जेजूक अदीक तीर मोगान एकवटूंक आनी दिसान दीस अदीक ताचे सारके जावंक तुमकां खुशी आसा म्हणून आज आतां हें प्रवचन जाल्या उपरांत तांकां विचारतात आनी ते हर एकले जाप दितात, वय म्हाका खुशी आसा म्हणून. आमकां तेल आयलां हेरांक तेलावच्याक, आमकां समर्पीत केलां हेरांक पवित्र करच्याक, हेरांच्या सेवेंत लागच्याक, भावा भयणींची मरा पर्यंत मोगान सेवा साकरी करच्याक म्हणून ह्या बासवणेंत आसा. पूण हातूं एक प्रमुख शब्द आसा, दिसान दीस अदीक ताचे सारके जावंक म्हणून. दिसान दीस अदीक जेजू सारके जावंक. इंग्लिशान जाल्यार कॉन्फिगर्ड टू क्रायस्ट, कॉन्फिगरेशन टू क्रायस्ट. क्रिस्ता बरीच जावंक, क्रिस्तच आमचे थंय आनी आमी क्रिस्ता थंय जियोवच्याक. आनी देखून क्रिस्तच याजका मारिफात पवित्र सभेन दिश्टीक पडटा. पवित्र सभेचें दस्तावेज देवस्तुते विशयांतलें साक्रोसांक्तुम कंचिलियम 7 नंबरांत सांगता. तशें आसतना मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, एका वाटेन अतिवर्तक मान जेजूकूच साक्षात्कार दाखोवचो
आनी एका वाटेन एक त्याग करूंक आसा. प्रत्येक जावन आमचीच खुशी, आशा, इच्छा, आकांक्षा देगेन दवरून फकत भाव भयणींच्या सेवे खातीर मरा पर्यंत जियोंक, ह्यो दोन संगती करूंक आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता. तशें आसतना हें करूंक आमकां आमचीच सकत पावना तें खंडीत. याजाकी दिक्षे वेळार विसारतना निमाणें वय म्हाका देवाच्या कृपेन खुशी आसा म्हणून जाप दिता. असलें त्यागमय जिवन क्रिस्ताबरीच जावचें, ताच्या कुर्साचें जिवन जिवंक तुका खुशी आसा गी वय म्हाका खुशी आसा देवाच्या कृपेचेर पत्योन म्हणून याजाक जाप दिता. कित्याक ही बसवणी त्या दीस निमाणी केल्ली आज पयली करतात आनी अशें सगळी जिणी बर आपूण जियोंक तयार आसा म्हणून ते बसयतात. तर आमच्या याजाक भावां सांगाता आमी देवाक अर्गां दिता आसतना तांणी ही बसवणी पाळच्याक तांकां आमी आमच्या मागणाचो आदार निरंतरी बसोवया. विधेयपण देवाच्या उतराक, विधेयपण आपल्या वडिलाक दाखोवचें खंडीत सुलाभ न्हय. आपली खुशी बगलेन दोन आनी एकल्याची खुशी करची सुलाभ न्हय, तरी तें करूंक आपूण तयार आसा म्हणून सांगतस सुमीच तांचे मारिफात पवित्र सभेची सेवा केल्लो सेवा करता म्हणून आमी मानून घेवया. आनी थोडो वेळ आमच्या याजाका खातीर तांची जिणी कुर्सायिल्ल्या जेजू सारकी जावच्याक तांकां बळ मेळच्याक आमी मागया. उबी रावया. भोव मोगाच्या याजाक भावानो, सोमया जेजून आपल्या दर नुतांक आनी आमकां आपलें याजाकपण दिल्ल्या दिसाचो वार्षीक उगडास आज आमी करता. तर तुमच्या याजाकी संस्करणे समयार तुमी केल्ल्यो बसवण्यो हाच्या भोव पवित्र दिसा तुमच्या धर्माध्यक्षा मुखार आनी देवाचे परजे हुजेर नव्यान उसारूंक तुमकां खुशी आसा मू. तुमच्या याजाकी संस्करणे दिसा जेजूच्या मोगान बरोवन ताच्या सभेची सेवा करच्याक याजाकी बेसाची जबाबदारी परगट भास दिवन तुमी उर्बेन घेतली. त्याच पवित्र सभेची म्हणजे तुमच्या भावा भयणीची मरा पर्यंत मोगान सेवा करूंक आनी ह्या खातीर तुमचेच कुशेक पाठ करून सोम्या जेजूक अदीक तीर मोगान एकवटूंक आनी दिसान दीस अदीक ताचे सारके जावंक तुमकां खुशी आसा मू. संवसारी वस्तूंची आशा सांडून आत्मे जोडची ही एकच आशा धरून देवाच्या गुटांचे विश्वासी म्हणयारी जावन दिनवसणेचें बलिदान भेटोवंक आनी हेर सेवाधार्मीक रिती चलोवंक तुमकां खुशी आसा मू.
त्याच उदार मनान सोम्या जेजूसो आमच्या मस्तकांनी गवळ्याचो पाटलाव करून ताच्या शेळयांक ताची शिकवण दिवची जबाबदारी तुमी घेतलेली आसा. ही जबाबदारी विश्वासीपणान पाळूंक तुमकां खुशी आसा मू? आनी तुमी म्हज्या प्रितीच्या पुता दुवानो तुमच्या याजाका पसत मागात. सोरेस्पर तांकां आपल्या सुबाम देण्यांनी बरोवन आनी अशें आमच्या परम याजका जेजू क्रिस्ताचे विश्वासी मणयारी जावन ते तुमकां आमच्या सडवणेचे जरीशी म्हणजे जेजूशी व्हरून पावो म्हूण मागात. क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता दय. आनी म्हजेय पासत मागात. म्हाका फावो न्हय आसतना दर दुतांची जबाबदारी देवान म्हज्या हातांत घाल्या. ह्या जबाबदारेक हांव विश्वासी रावो म्हणून आनी तुमचे मदें सोम्या जेजूसो आमच्या परम याजकासो आमच्या बऱ्या गवळ्यासो दैवीक मेस्त्रीसो आनी सगळ्याच्या सेवकासो जिवो आनी दिसान दीस अदीक संपूर्ण रूपकार हांव जावं म्हणून मागात. आनी आमी सोमेस्तांक सरेस्पर आपल्या मोगान सांबाळून आनी सगळ्यांक आमकां गवळ्यांक तशें शेळयांक सासणाच्या जिविता पावो. दया करून बसा. आतां पवित्र करूंक आसा तें नव्या शिसांचें तेल, पिडेस्तांच्या माकणेचें तेल आनी क्रिस्माचें तेल आनी ताका घालचो सुगंध घेवन प्रधान याज सेवक ते एक जण आनी नमियरलो याजक तांच्या बराबर दोग लायक बावर्ती काणयेको घेवन गवळी बापाक अर्पण करतात. ह्या वेळी आमी आतां गीत गावचें. आमचें गीत एका ताळ्यान आमी तुका हरसिता. बेसांव घाल तूं सर्गाराया अर्पिल्ल्या तेलाचेर हाचेर घालच्या कुर्सा गुर्तान सर्वदुश्ट पदवी नाजाव.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी सगळ्या पयसपेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या बलिदाना वरवीं आमच्यो आदल्यो पातकी सैमाच्यो साली सोडून दिवंक तुमचो आमकां बळ दी आनी आमचें सगळें जिवीत अदीक अदीक नवें आनी सासणाच्या सडवणेक पावयता तसलें कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तेई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकल्याच पुताक तुवें नव्या आनी सासणीक कराराचो परम याजक कसो मागलोय. हें ताचें एकच याजकपण पवित्र सभेन चालू आसचें म्हूण जाणवान आनी मोगान तुवें निर्मिलाय. आपणायलेले परजेक जेजू राजाकी याजकपणान नेटयता, पूण भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणांक तो विंचून काडटा आनी अशें ते हात दवरणे वरवीं ताच्या पवित्र मणयारपणांत भागीदार जावंक पावता. आपले सडवणेचें बलिदान आपल्या नांवान नवसरूंक आनी त्याच बराबर आपलें पास्कांचें जेवण तुज्या कुटुंबाक वाडूंक तो तांकां मणयारी नेमता. तुजे पवित्र परजेक मोगाचे देखीन सोलोवंक, तिका तुज्या उतरान पोसूंक, संस्कारांनी तिका घट करूंक तो तांकां आपयता. बापा, तुज्या सेवे साकरेक आनी तुज्या परजेचे सोडवणेक ताणी आपलें जिवीत भेटोवचें आनी त्याच बराबर जेजू सारकें वाडोवन तुका भावार्थाची आनी मोगाची सदां ताणी साक्षी दिवची. देखून आतां सर्वेस्परा सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती सोंतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परजातून जमयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक काराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडतोसो गुटू परगटुया. बापा आमचे सोडवणे पसो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताचेर वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दितात हें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणेक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये बो बगेवन हांवकार मरयेच्या बगेवन झुजे तिच्या पोतीच्या तुज्या बगेवन दमदुतांच्या आनी वैभवी रक्षसाक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापाच्या पिटर पावल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गोवळी आनी मुणयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मैपसान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. आतां पिडेस्तांच्या माखणेचें तेल गवळी बाप पवित्र करता. सर्वेस्परा देवा मोगाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तूं पिडेस्तांक भलायकी परतून आनी नव्यान दिताय. आमी विश्वासान करता ते मागणें आयक. मनशांच्या गरजां पासो सृश्टीन दिल्ल्या ह्या तेलाचेर पवित्रत्म्याक आमच्या आदारान इश्टाक धाड. ह्या तेलान मागणी घेतल्या समेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ताचे वरवीं तांचे दुखी आनी पिडेंतली मेकळी जावन ती परतून कुडीन गिन्यानान आनी आत्म्यान बरी जावं. आमच्या समया जेजू क्रिस्ताचे नांवी.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्पवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समयां जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी Jésus, tu ești casa muja, घे माका तू घे गोपाल तुझा राव मुझे तेरा राया मुझा So
सोम्या तूं आयलाय मुक्तो संतोष आमकां आस्तेराय तुका सेवून गातोशी जाण्या उपकार तुजो पाडूंक शेतान ऐका जेजू तुका संतोषान उल्हासान हसून गायता तुका स्वादिसया मोगा दर्या राव तूं आमच्या काळजात गोड्या बऱ्या इश्टा कर्या रासवर चलयची ऐका जेजू तुका संतोषान उल्हासान हसून गायता तुका स्वादिसया मोगा दर्या राव तूं आमच्या काळजात राव तुका स्वादिसया मोगा दर्या राव तूं आमच्या काळजात गोड्या बऱ्या इश्टा कर्या रासवर चलयची प्रार्थुया सर्व पदवेदरा बापा आमच्या मोगाळ देवा तुझ्या पवित्र संस्कारांनी जेजूच्या जिवान तूं आमकां भरताय तर तुवें मागलेल्या तुज्या पुताचो सुवादीक परमळ आमी सगळीं जायशीं कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां नव्या शिसाच्या तेलाचो म्हणजे पवित्र स्नाना वेळार वापरच्या तेलाचो आशिर्वाद आनी उपरांत क्रिस्माच्या तेलाचो आशिर्वाद. सर्वेस्परा देवा तुजेर विश्वास दवरतल्यांच्या आसऱ्या ह्या तेलाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी पवित्र स्नानाक तयार जाल्ल्यांक ह्या तेलान मागणी घेतात तांकां समेस्तांक जाणवाय आनी घटाय दी. शुभ वर्तमानाची समजणी परिपूर्णायेन जोडूंक तांकां पावय. ख्रिस्ती जिविताचेर अडचण्यो येतात तांचेर जैत व्हरूंक तांकां आदार दी आनी पवित्र सभेंत तुज्या कुटुंबांत नव्या जल्माच्या संतोशांत तूं तांकां पावय. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं देव आमचो सर पदवेदार बाप हें तेल पवित्र करूं म्हणून प्रार्थुया. अशें ह्या तेलान मागलेली सगळीं काळजान आनी मनान रुपांतर जावन सासणीक तारण जोडूंक पावो. सर्वेस्परा आमच्या रसनारा सर्व पवित्रताय तुनसुदिताय तुनसुती वाडयताय. तुज्या पवित्र सभेच्या नांवान आमी तुका संतोशान आनी उपकारी काळजान भेटयता ती अर्गां आनी वाकरणी मानून घे. सृश्टेच्या आरंभार तुज्या एका सुत्रान
फळां दिती रूख झाडां प्रितमेचेर उपजलीं जैतुनाच्या रुखाच्या फळां तावन पवित्र माखणेचें तेल तुवें आमकां मेळाशें केलें. मोगाच्या संस्कारांनी आमकां जिवीत आनी संतोश दिवची असल्या तेला विशीं दावीद प्रवाद्यान गायन केलें. खोटेपणाक शिक्षा करून देवान धाडलेले बुडते उपरांत जैतुनाची ताळी घेवन नोयसरशी आयिल्लो पारवो तुज्या शांती देण्याची खबर दिवंक पावलो आनी असो उपरांत येतल्या वर्त्या देण्याचो गुट तो जालो. आतां पवित्र स्नानाची जर मनशाची पातकां धुवन काडटा आनी जैतुनाच्या तेलाचे माखणे वरवीं तूं आमकां तुज्या संतोशान प्रकाश भरीत करताय. ताच्या हुकुमान उदकान न्हाणयल्या उपरांत आरोनाक आपल्या भावाक तुज्या साकरा मैजेन याजाक करून मागलो. ह्योय उपरांत येवच्यो आसलेल्या ताच्या प्रासवर्त्या देण्यांच्यो खुणा. जॉर्दान नदीच्या उदकांत तुज्या पुता आमच्या सम्य जेजू क्रिस्तान जुवांच्या हातांतलें स्नान घेतस तुवें पारव्याच्या रुपान ताचेर पवित्र आत्म्याक धाडलोय आनी तुज्याच ताळ्यान तांकां साक्षी दिवन तो तुजो एकलोच मोगाचो पूत म्हणून परगटले. क्रिस्त सर मनशां प्रात चड वर्तेपणी संतोशाच्या तेलान माखणी घेतलो म्हणून दाविदान प्रवाद करून सांगलेलें तें तुवें पूर्ण केलें. आतां बेटवणी करचे सर्व याजाक आपलो उजवो हात ह्या तेला सरशीन दाखयतात. देखून बापा तुवें रचलेल्या ह्या तेलाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याची आत्म्याचे पदवेन तें भर. तेलान माकून तांकां अभिशेक केला म्हणून त्या पासत ताका क्रिस्त म्हळ्यार माखलोलो वा अभिषिक्त म्हणटा. ताचेच तावन क्रिज्म हें नांव घेता. ह्या क्रिज्मान माकून तुवें याजाक राय आनी प्रवादी आनी रक्तसाक्षी केल्याय. पवित्र स्नानाचे जरी तावन परतून जल्मोवची आसात तांकां हो क्रिज्म जिविताची आनी सडवणेची खुणा करून दी. पातकी आदावां तावन तांकां आयिल्लें खोटेपण धुवन काड आनी ह्या पवित्र तेलान तांकां माखलेल्या वेळार तुजें तावन उपजता त्या उत्तम जिविताच्या परजळान भरलेली तुज्या महिमेची मंदिरां तांकां कर. ह्या क्रिज्माचे खुणेन रायांचो याजकांचो आनी प्रावाद्यांचो मान तांकां फावो कर आनी निरापराधीपणाच्या तेलान तांकां नेसय. निरापराधीपणाच्या शेल्यान तांकां नेसय. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म घेतल्यांक हें तेल जावं खरेपणी तारण्याचो क्रिज्म आनी तुजे महिमेच्या राज्यांत सासणीक जिविताची भागीदारां ती जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सम्याचे नांव सदैव जावं. सम्याचे नांवी आमचो आदार आनी सर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. मोगाच्या एमिसाचें बलिदान आमच्या खातीर भेटोवन मागणें केलेल्या आमच्या गवळी बापाक तशेंच आमच्या आदलो नेवरात गवळी बापांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. समेस्त याजकांक आनी तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. गायनाची मांडावळ केल्लेल्यांक आनी हेर रितींनी साखर दिलेल्या समेस्तांक तशेंच आमकां अवकाश करून दिल्या पिर्गस विगाराकी देव बरें करूं. आतां निमाणें गीत जाता आसतना हांगासर सांगतुवारीर आसले याजक
साक्रिस्तेक वेतात तांच्या बराबर प्रधान सेवक हे पवित्र केल्लें तेल पुरुशांवार घेवन वेतात आनी हेर याजकांनी तांच्या जाग्यार सासचें आनी ती मिसाची मुस्तायकी थंयसरच दवरची. भाग्यवंते रोजारे साहेबिने भाग्यवंत आमचे देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे चिताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन. सुमेस्तांव देव बरें करूं. याजकांक थंयसर मिनी हॉलांत स्नॅक्स आसात आनी तुमकां सर्वांक थंयसर भायर 3 कावंटर आसतलीं. तुमी सर्वांनी स्नॅक घेवचें म्हूण विनंती करता. सुमेस्तांव देव बरें करूं.